पेद्रूचें दुसरें पत्र. सोम्या जेजूच्या येण्याची भासावणी. चॅप्टर 3. भोव प्रितीच्या भावा भयणीनो, हें म्हजें दुसरें पत्र तुमकां. दोनांतूय आमच्या भावार्थाचो उगडास हाडून ताचो खरो समज तुमचे भितर जागो करूंक हांवें सोडलां. जें प्रवाद्यांनी सांगून दवरलेलें ताचो उगडास करात. तशेंच तुमच्या धर्मदूतांनी तुमकां दिल्ले आमच्या सोम्या आनी सोडवणाराचे आज्ञेचोय उगडास करात. पयले सुवातेर निमाण्या दिसांनी आमच्या भावार्थाच्यो मस्कऱ्यो करपी जायतीं जाणां येतलीं म्हूण विसरूं नाकात. तीं आपल्या वायट वंडोवण्यां प्रमाणें चलतलीं आनी म्हणटलीं, आपूण येतलों म्हूण ताणें भास दिल्ली ती खंय पावली आतां. आमचे पुर्वज मरून गेले तेन्ना थावन सगळें तशेंच चलता आनी रचनेच्या अरंभाक थावनूय तशेंच. पूण अरंभाक मोलोब आसलें आनी देवाच्या उतराक पृथूम उदकांतली आनी उदका मदें उपजली म्हूण तीं मुद्दम विसरतात. आनी त्या काळाच्या संवसाराचो उदकाचे बुडतेन नाश जालो. पूण त्याच देवाच्या उतरान आतांचें मोलोब आनी आतांची पृथूम उज्यान लासून उडोवंक दवरल्यांत. त्या दिसा अभोक्ती मनशांची जट्टी जावन तांचो बसून जातलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ही एक वस्त तुमी कदींच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एक दिसा सारकी. कांय जाणां तो काळाव कोत्ता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणें भासायल्लें तें पाळूंक काळाव करिना. खरें म्हणल्यार तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसंतण जाल्लें ताका नाका. सगळ्यांनी आपलें जिवीत बदल्लें ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मोलोब गडगडान नाच जातलें. श्रिश्टीचे धातू पडोन वेतले. पृथुमेच्यो आनी तातूंत आसलेल्या सोकटाचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मोलोब आकटें जावन नाच जातलें आनी श्रिश्टीचे धातू लासून काडटले, तो देवाचो दीस बेगीन पावूं म्हूण आशेन रावात. आनी सगळें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मोलबाची आनी नवे पृथुमेची वाट पळयतांव, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय सगळें देवाक मानता तशें जातलें. देखून त्या मनसर भोव प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमी ताका शांतीन मेळचे खातीर तांकां तितले उमेदीन निश्कळंकपणान आनी गुन्यांवाविणें जिवंक वावरात. सर्वेस्पर भोव सोंसणीकायेचो हें ताचें मातमेपण तुमचे खातीर म्हूण समजात. तशेंच पावलून आमच्या मोगाच्या भावान देवान ताका दिल्ले जाणवायेन तुमकां बरयलां. सगळ्या आपल्या पत्रांनी तो ह्या वस्तूंची गजाल करता. तातूंत समजूंक आगोड कांय विशय मेळटात. भावार्थांत शिकोण नासलोलो आनी थिराय नासलोलो लोक तांचो आनी हेरांय पवित्र पुस्तकांचो सारको अर्थ बिगडावन उडयतात आनी अशें आपलेंच निसंतण मागून घेतात. देखून तुमी भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां हांवें शिडकायल्यांत म्हणटच चोत्राय धरात आनी नाजाल्यार नश्ट्या मनशांची वांकडी वाट धरून तुमी तुमच्या थीरपण सांडून वेशात. उरफाटीं जेजू क्रिस्ताची आमच्या सोम्या आनी सोडवणनाराची दयाळाय भोगात आनी ताचो अदीक अणभव करून घेयात. ताका महिमा आतां आनी सासणाच्या सासणाक. आमेन.
देवाचें उतर हें